मुख्यमंत्री दत्तोर प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टराक मेळून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचेर चर्चा केली। राज्यात चालू आशिल्ल्या वीज प्रसारण प्रकल्पांचो नियाळ, आरडीएसएस येवजणेखाला कामां आणि शारी आव्हान निधी संबंधित महत्वाच्या प्रश्नांचेर हे बसकेत सविस्तर चर्चा जाल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। राज्याची शार उदरगत आणि मुळावी बांदावळ घटमूट करपाचे नदरेन ही बसका महत्वाची मानता। केरळाच्या 28 पर्यटकांक फूड पॉयझनिंग जाल्ल्यान मंगळारा उसरा राती तांकां दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केले। पोरणे गोंय हांगासरल्या एका रेस्टॉरंटात जेवण जेवल्या उपरांत हे पर्यटक दुयेंत पडले अशें कळटा। रातच्या सुमार 11:15 वरांचेर तांकां कॅज्युअल्टी वॉर्डात दाखल करून तांचेर उपचार केले। उपचारा उपरांत तांची स्थिती सुदारिल्ल्यान चडशा पर्यटकांक डिस्चार्ज दिलो। म्हापशेच्या सॅम्युएल ब्रागांझा प्रकरणात गोंय मानवी हक्क आयोगान स्वता सुमोटो दाखल केला। दिसाळ्यांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण गोंय मानवी हक्क आयोगान ह्या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन मुखेल सचिव, गृह सचिव, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक आणि म्हापसा पुलीस निरीक्षकाक नोटीस जारी केल्या। तशेंच संबंधित अधिकाऱ्यांक हे विशींचो अहवाल सादर करून रावपाचो निर्देश दिला। दोन 2027 वर्सा जावपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेसी वांगडा युती करपा विशीं कांयच निर्णय जावंक ना। गोवा फॉरवर्ड पक्षाची भाजपा कडेन युती जातली वा भाजपांत येतलो अशें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्ले दावे पुरायपणान चुकीचो आनी दिशाभूल करपी आसा। विरोधी पक्षां मदीं फूट घालपाचो हो यत्न सुरू आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। गोवा फॉरवर्ड पक्ष येवपी वेंचणुके खातीर युती विशीं फावो त्या वेळार निर्णय घेतले। सध्या निमाणो निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान फटीच्या वावडींचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन ह्या वेळार विजयान केलां। सत्तरी महालांतल्या झरमे वाठारांत नळाच्या उदकात जीव सांपडला। हाका लागून थळाव्यांमदीं भंय निर्माण जाला। हे संबंधी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करून आनीक उदक दूषित जावचें न्हय म्हणून संबंधित पायपलायनींतलें उदक काडून ती नितळ केल्या। पिवपाच्या उदकात जीव सांपडपाची वाळपय वाठारांतली ही दुसरी घडणूक आशिल्ल्याचें कळटा।
चिमला वाठारांतली 71 बेकायदेशीर बोरवेल प्रकरणात उदका स्रोत खात्यान कारवाय करपाक सुरू केल्या। आता मेरेन 27 बोरवेल सील केल्या अशी माहिती संबंधित खात्यान उच्च न्यायालयाक दिल्या। न्यायालयात सादर केल्ल्या अहवाला प्रमाण सुरवेक 22 बोरवेल सील केल्ल्यो। उपरांत आनीक 5 बोरवेलांचेर कारवाय केली। मात 71 बोरवेलांतल्यान फकत 27 बोरवेलांचेर कारवाय जाल्ल्यान हेरांचो सविस्तर अहवाल न्यायालयान मागला। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 6 जुलयाक जातली। आरजीपी फुडारी अजय खोलकरान करिश्मा नायक हांचे आड कागाळ दाखल करून सोशल मिडिया सयत वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर आपले मॉर्फ केल्ले फोटो प्रसारीत केल्यात असो आरोप केला। ह्या कृतीचो परिणाम म्हळ्यार बदनामी, भौशीक अपमान आनी धमकावपाचो यत्न आसा असो दावो खोलकरान केला। आपूण आदिवासी समाजाचो वांगडी म्हणून आपल्याक खासा लक्ष केला अशें तांणी सांगलें। ह्या प्रकरणात एसटी आयोगा कडेन तशेंच एसटी कायदो आनी बीएनएस खाला कारवाय करपाची मागणी करून खोलकरान राज्य अनुसूचित जमाती आयोगा कडेन कागाळ दाखल केल्या। दक्षिण गोयच्या मुखेल जंक्शनांचेर एआय आधारित येरादारी निरीक्षण सुरू जातले। पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिसांनी सरकाराक 86 सुवाती सुचयल्यो जी आतां चालीक लावपाचो विचार जाला। एआय येरादारी सिग्नलाची सुरवेक 2 ते 3 सप्तकां खातीर चांचणी चलतली। एकदा सक्रिय जाले उपरांत हो एआय सिस्टम रियल टायम परिस्थितीचेर आधारीत येरादारी सिग्नलाचे नियंत्रण करतलो आनी येरादारी नेम मोडप्यांक आपोआप सोदून काडटलो। उपरांत गुन्यांवकारांक चलन जारी करतले अशेंय तांणी सांगलें। पिळगांवच्या माठवाड्याचेर एक गरीब बायलेच्या घराचेर आंब्याचे व्हडले झाड कोसळपाची घडणूक घडली। हे घडणुकेत घराची व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। जाल्यार झाड पडलें तेन्ना घरधनी पुजिता कवळेकर ही शेजाऱ्यांगेर आशिल्ल्यान ती देवादयेन वाटावली। झाड कोसळ्ळें तेन्ना लायटीचे 2 खांबे लेगीत मोडले। दिसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून बुधवारा दिवचलचो सप्तकी बाजार शेळेलो। पावसाक लागून ग्राहकांनी बाजाराकडेन फाट केल्ली। बाजार शेळिल्ल्यान विक्रेते तर कपलाचेर हात मारताले। फाटल्या 2 ते 3 दिसांच्यान सेगीत पावस पडटा। बुधवारा मात पावसाक नेट आशिल्लो। पावसाक लागून दिवचलचो सप्तकी बाजार लेगीत व्हांवलो। आमचो धंदो बुडलो, सामानाची वाट लागली अशी खंत विक्रेत्यांची आशिल्ली। जाल्यार बाजार करपाक मेळूंक ना अशें गिरायकांचें म्हणणें आशिल्लें।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. कुडचडे पंटेमोळ वाठारात एक गंभीर हिट अँड रन घडणूक उजवाडाक आयल्या. स्विफ्ट गाडी आणि बुलेट मोटरसायकल हांचे मदीं अपघात जाल्ल्यान गाडयेच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावयल्यान फुज्यो काडल्यो. ह्या अपघातात दुचाकीचेर आशिल्ली सख्खी भाव भयण गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. मजगतीं पुलीस प्रक्रियेत कळाव जाल्ल्यान थोड्याव्यांनी खर आरोप केला. तशेंच अपघात केला तो ड्रायव्हर आनी पुलिशेंत आयला तो ड्रायव्हर पुरायपणान वेगळे आसा अशें आय विटनेसांनी सांगलां. हवामान खात्यान गोंयच्या कांय वाठारांनी पावसाची शिटकावणी जारी केल्या. वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच लोकांक सादूर रावपाचें आवाहन केलां. कदम येरादारी महामंडळ जुनाच्या 3ऱ्या सप्तकात म्हजे ॲप ही नवी डिजिटल सेवा सुरू करतले अशी माहिती मेळ्ळ्या. हाचे वरवीं कदम बशीची तिकेट बूक करप, प्रवास कार्ड रिचार्ज करप, बसीचे लायव्ह लोकेशन पळोवप तशेंच पायलट दुचाकी सेवा मागोवप अश्यो सुविधा मोबायलाचेर मेळटल्यो अशें कळटा. पावसाच्या गळटेक लागून पिळगांवच्या भलायकी उपकेंद्राची इमारतीक सध्या कापोती पोंदाक धापल्या. फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान हे इमारतीचेर प्लास्टिकाची ताडपत्री घाल्ल्याचे दिसून येता. मजगतीं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान भलायकी केंद्रा खातीर नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याची माहिती उपसरपंचान दिल्या. मायनिंगाच्या मातयेक लागून पावसा वेळार दिवचलच्या धबधबो वाठारांत मेन रस्त्याचेर चिखलाचो रेबो जाता. देखून हो रस्तो येरादारीक धोक्याचो जाल्लो आसा. हे समस्येचेर उपाय काडचो अशी धबधबो वाठारांतल्या लोकांची मागणी आसा. मंगळारा सांजे पडिल्ल्या पावसा वेळार धबधब्या कडल्या जंक्शना कडेन व्हड प्रमाणांत लोकांक त्रास सोंसचे पडले.
देखून वाठारांतले थळावे रस्त्यार देवले. तांच्यांनी मायनिंगे वयली अंतर्गत येरादारी आडोवपाचो यत्न केलो. पुलिसांक लेगीत घडणूक थळार धांव घेवची पडली. पयलीं बांदिल्लीं घरां कम्युनिदादीन वा आदल्या पुर्वजांनी दिल्ल्या परवानग्याचेर आदारून बांदल्या आसुये. कम्युनिदादीन आदल्या काळात जाल्ल्यो चुको मान्य करून सुदारच्यो, ह्या प्रस्नाचेर न्याय आनी उपाय काडपाचे दिकेन पावलां उबारचीं, अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. तशेंच कांपाल फुटबॉल मैदान सुडान विकसीत केलां. हो जागो नगर नियोजन खात्याचो आसा. ते महानगरपालिके कडेन सोंपोवपाचे आशिल्ले. मंत्र्याक मेळून हो प्रस्न सोडयतलो अशें मंत्री बाबूश सांगतात. पणजे पाट्यार केटीसी बस स्टँड लागसारच्या पावलो ट्रॅव्हल्स आणि रेगो हॉटेलाच्या मदीं आशिल्लो सिवेज चेंबर ओव्हरफ्लो जावपाक लागला. हाका लागून 4 दुचाकी चालक निसळून पडिल्ल्याचें कळटा. हातूंत शाळेच्या विद्यार्थ्यांक घेवन वचपी गाडयेचोय आस्पाव आशिल्लो. देखून ह्या घडणुके उपरांत पणजे शारांत वचपी अंतर्गत रस्तो तात्पुरतो बंद केल्लो. आदलो मंत्री मिकी पाशेको हाच्या विरोधात मडगांव न्यायालयान अटक वॉरंट जारी केला. राष्ट्रीय महामार्ग रोको आंदोलना संबंधित प्रकरणाचे सुनावणे खातीर तो न्यायालयात हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतला. सध्या पाशेको हाँगकाँगात आशिल्ल्यान सुनावणेक हजर रावंक शकलो ना अशी माहिती मेळ्ळ्या. कदम महामंडळा वतीन 14 वर्सां पयलीं अस्नोड्या बस स्टँड बांदला. मात ताची देखभाल करपा कडेन आडनदर जाल्या. बस स्टँडाच्या पाख्या वयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान पावस पडटकीच ह्या बस स्टँडाचेर भितर पावसाचें उदक गळटा. देखून प्रवाशांचे हाल जातात. ह्या बस स्टँडाचेर साचपी उदकाचेर प्रवासी निसरून लेगीत पडटात अशी माहिती कांय प्रवाशांकडल्यान मेळ्ळ्या. फाटल्या 3 दिसांच्यान पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक गळटीचो सामको वायट अणभव आयला. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर बुधवारा सकाळी कंटेनर ट्रकान डिवायडराक धपको दिल्ल्यान अपघात जालो. हो कंटेनर ट्रक गोंयांसावन मुंबयचे दिकेन वतालो. ह्या अपघातात ड्रायव्हर जखमी जाला जाल्यार कंटेनराचे बरेच लुकसाण जाला. हो अपघात कसो जालो हाची चवकशी सध्या सुरू आसा.
बुधवारात जम्मू काश्मीरच्या राजौरी जिल्ह्यात शेतात वड उजं लागलं. उजं इतलं खर लागलं की तर रोखडंच सरभोवतणी पसरलं. उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थर पावून झुजा पावण्यार उजो पालोवपाचो यत्न करताले. वाडटे गरमेक लागून हो उजो लागला आसूय असो अदमास आसा. गुजरात अहमदाबादाक एएमसी कार्यालयाची इमारतीत बॉम्ब आशिल्ल्याची ईमेल पुलिसांक आयली. ईमेल नेमकी कोणे धाडली ते समजूंक ना, पूण ईमेल वाचतात पयलीं पुलिसांनी एएमसी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांक कळीत केले. हो बॉम्ब स्फोट सारको दनपारां 3 वरांचेर जातलो अशें ते ईमेलांत बरयल्लें. देखून बॉम्ब स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यांनी तशेंच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी पयलीं कर्मचाऱ्यांक वचून सुखरूप भायर काडले. महाराष्ट्राच्या अन्न आणि वखदा प्रशासनान केल्ल्या जोड कारवायेन पुणे आणि कोल्हापुराक धाड घालून बेकायदेशीर घुवळे वखदांची पुरवण करपी टोळयांचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुणे आणि कोल्हापूरच्या जिल्ह्यांनी धाड घालून 24.81 लाखांची घुवळे वखदां जप्त केली. तशेंच ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यांक ताब्यात घेतले. हालीसराक खुबशे तरणाटे घुवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येता. देखून पुलीस एक्शन मोडात आसात. हवामान खात्यान 11 जून सावन हिमाचल प्रदेशात पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडूया असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. कांय भागांनी ऑरेंज अलर्ट जाल्यार कांय भागांनी येल्लो अलर्ट जारी केला. देखून थळाव्या लोकांनी हाची नोंद घेवची. हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, जम्मू काश्मीराक उष्णतायेचे ल्हार जाणवपाची शक्यताय उक्तायल्या. फुडले 2 ते 3 दीस तापमानात बरीच वाड दिसून येतली. तेन्ना भरपूर प्रमाणात उदक पियेवचें आनी दनपारां वताच्या कडार भायर सरचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह.